नमस्कार. आज जाऊन असा 14 ऑगस्ट 2026. I have with me, along with me, Umran Khan, who is elected Panch member of Ward number 8 from Rumdamod, Davoli, that is Naveli constituency. Ata Umran is come here as a representative of the Rumdamod, Davoli Panchayat. With due respect to all the media brothers and sisters who are here, along with our police men, police women who are here to guard us. सगळ्यांक मुखार धरून नमस्कार म्हणटा आणि कारण कितें आशिल्लो तो सांगपा खातीर हांव हांगा आसा. हांव उलयतरी उमरान पठान वील ऑल्सो ब्रीफ यू ऑल. दीस इज रिगार्डिंग आमी एक RTI दिवपा आयिल्ली आनी एक रिप्रेजेंटेशन दिवपा आयिल्ली जो जावन आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायत बाब दशरथ रेडकर, who has assumed his duty 1.5 months back, because before that I think Siddhi madam was there, सिद्धी हळदणकर. आणि आता 1.5 महिने जाला दशरथ रेडकरान घेतला खरें, पूण आमी ताका आयज आमचें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. आनी रिप्रेजेंटेशन कितें तें म्हाका दिसता आख्या गोंयकारांक न्ही खबर आसा कितें चलिल्लें आसा तें रुंदामोड दावोली पंचायतीन. म्हाका दिसना खंयच गोंयांत अशें पंचायतीक जाल्लें आसतलें. असली दुर्लक्ष म्हणटा ती इतली बॅड गजाली म्हळ्यार कितें म्हणटा म्हळ्यार एक डेमोक्रेसी जी आसता पळय ग्रास रुटाचेर तिची आयज भंग जाल्ली आसा. आनी वायट दिसता म्हणल्यार ग्रास रुटाचेर सगळ्यांक खबर आसा पॉलिटिक्स इज लेटर, असेंब्लीक लेटर, पूण पयलें कोण इम्पॉर्टंट आसता ग्रास रुटाचेर जे आसता जे आमकां विलेज पंचायतीक फंडमेंटल इन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी आसता. आयज कितें जाल्लें आसा जाणा तुमकां सांगता की सुमार 1 वर्स मायज जालें. म्हाका दिसता खंय तरी मे म्हयन्यांत 2025 जेन्ना सरपंच आनी डेप्युटीन रिजायन केलें कित्याक रोटेशन आशिल्लें म्हणून आनी मागीर कांय तरी कारणां जालीं आनी यू नो हाव पॉलिटिक्स इज प्लेड. म्हाजें पॅनल तुजें पॅनल, म्हाजी मेजॉरिटी तुजी मेजॉरिटी जाय नाल्यार कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. खंय तरी त्रास करपा खातीर कोण तरी भायलो उसगांवचो भुरगो, ताचें नांव मुकेश म्हणून नायक, मुकेश नायक, उसगांवचो भुरग्याक कोणे तरी शिकयलें आनी कोण तरी मेंबर्सांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घालपाक लायलें. कितें तरी आयज पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितें जाता तें, पूण ताजेर कांयच ना, ताजे संबंद कांय ना. ते कोर्टान गेले, सेशन कोर्टात गेले, ते क्वेश जाले आनी क्वेश जाले म्हणून मागीर टुडे इज इन द कोर्ट बट नोबडी इज डिबार्ड, नोबडी इज डिस्क्वॉलिफाईड, द मॅटर इज सब जुडिस. बट देन इलेक्शन्स कॅन ऑलवेज टेक प्लेस. आता तुम्ही पळयात 28 BDOन पास केल्ली ऑर्डर की इलेक्शन जातलें म्हणून विलेज रुमदामोड दावोली. इलेक्शन डेट दिली 4 तारखेर 4 ऑगस्ट 2025 म्हळ्यार लास्ट इयर. आयज आमी आसा 14 ऑगस्ट, 1 वर्स मायज 10 दीस जावन गेले. हावेवर कांयच जावना. कन्सर्न ऑफिशियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ BDO रिमेन एबसंट डेट डे. इलेक्शन 4 तारखे आशिल्लें गेल्ल्या वर्सा ऑगस्टान, पूण त्या दिसा कोणूच येवना. कन्सर्न ऑफिशियल येवना, रिप्रेझेंटेटिव्ह येता पळय BDOचो तोय येवना. सगळे एबसंट रावले आनी इलेक्शन वॉज नॉट कंडक्टेड. फुडलें कितें आसा पळय तें क्रोनोलॉजिकली सारकें पॉयंट टू पॉयंट बाब आमचो इलेक्टेड मेंबर बाब उमरान सांगतलो. पूण म्हाका हेजेर एक सांगपाक जाय की आमचे सिरियस कन्सर्न कितें आसा तें आमी इतलें सांगपाक सोदता. लास्ट नोव्हेंबरान देखून आमचे हे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा जे इलेक्टेड मेंबर्स आसा रुमदामोडाचे पंचायतीचे, तिने एक लेटर केलें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक की वॉट इज द फीडबॅक, वाय इलेक्शन्स आर नॉट टेकिंग प्लेस. इवन आफ्टर दॅट दीस इयर इन 26 फेब्रुवारीन केलें, कांयच उतर येवना. सो सिरियस कन्सर्न हांव कितें म्हणटा, आमकां डायरेक्टरान सांगपाक जाय कित्याक लागून हे रिपिटेडली अप्रोच जाता आनी कोणाचें आयकून तूं हें कॅन्सल करपा लागो, तूं पोस्टपोन करपा लागला आनी इलेक्शन जाय कित्याक करना जालां. कित्याक खंय जावं आमी नावेली पयलो आसतलें, सरपंच पडलो जाल्यार दुसऱ्या सरपंचाचें इलेक्शन जाल्यार दावोली प्रॉब्लम जावं, इलेक्शन जाता सबंद गोंयभर जाता. पूण भोंगो आयज ऑर्फन जाल्ले आसा हे रुमदामोड दावोली एरिया. कित्याक म्हणल्यार एक सांगपा जाय, कित्याक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इज टेकन द चार्ज आनी 1 वर्स म्हणल्यार बीग टायम. अनेक वर्स उरला इलेक्शनाक, स्टील दे कॅन डू. हू इज रनिंग इट? जेन्ना सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आसता तेन्ना कोदलार कोण आसता? सेक्रेटरी आसता आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह चार्ज घेता. सेक्रेटरी म्हणल्यार कोण? ही इज अगेन अ पपेट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ द सेड MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर द मिनिस्टर, डायरेक्टर मिनिस्टराचो नाल्यार गव्हर्मेंटाचो. आनी आयज कोण चल्लेले काय कितें चल्लेलें आसा? नावेलीत उल्हास सुयेकर जो आसा MLA आसा BJPचो, डायरेक्टर ऑफ पंचायत कोण आसा बोवीन, आनी आमचो CM कोण आसा प्रमोद सावंत. आतां आमी सिरियस कन्सर्न सांगला रिगार्डिंग प्रोलॉन्ड इनएक्शन.
that this chronology which Obran will tell clearly demonstrates that the village panchayat has not remained silent or inactive. On the contrary, the panchayat has repeatedly attempted to resolve the issue through proper institution and official channels. आज खंयचे कॉलेजीचो भुरगो स्कुलाचे भुरग्याक एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जाय, इनकम सर्टिफिकेट जाय, खूब त्रास जावपाक लागला. कितें कोणी इलेक्टेड मेंबर आसून आयज पंचायत आयज कॉलॅप्स जाल्ली आसा. लोकांनी आपले इश्यू घेवन गेल्यात, तांकां कांयच करपाक जायना. फक्त इन्स्पेक्शन करता बट एक्शन घेवपाक मेळना. सो आमी इम्पॅक्ट ऑफ विलेज पंचायत इन द पीपल सांगूंक सोदता की फंडामेंटल इन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रासरूट डेमोक्रेसी जशें हांवें सांगलां आणि कंटिन्यूड एब्सन्स ऑफ एन इलेक्टेड सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच and the uncertainty surrounding the leadership of the panchayat, it affects the smooth and effective function of the institution and that everyone knows. आणि लास्ट सांगूंक सोदता आमचे डिमांड जे आसा आमी घातिल्ले आसा की पयलो डिमांड क्लॅरिफाय वेदर एनी रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन ऑर रिकॉर्ड वॉज प्रिपेर्ड रिगार्डिंग द फेलियर टू कंडक्ट द इलेक्शन्स ऑफ लास्ट इयर 4/8/2025. दुसरो मुद्दो घातला एक्सप्लेन वॉट एक्शन इफ एनी वॉज टेकन बाय द डायरेक्टर ऑफ पंचायत आफ्टर इलेक्शन फेल टू टेक प्लेस ऑन द 4th लास्ट इयर because Siddhi Haldankar was the director of panchayat. आमकां मेन म्हणटा ते explain why the panchayat resolution जे सांगिल्ले requesting the election was not acted upon. Explain why the panchayat first written letter on the 14th November received by the director and on the 17th November did not result in immediate action. Explain why even after the second written reminders like 3rd February आणि दुसरे म्हणटा ते the election is not been conducted at all. Fix responsibility for the failure and prolonged delay. Wherever such responsibility is established, take immediate steps म्हणून सांगल्या to conduct the elections to the vacant posts of sarpanch and deputy sarpanch in accordance with law and due procedure. आयज दशरथ बाबाक सांगला जाताले जाल्यार आमकां आयज मोर्चा घेवन येवपाक जाताले, प्ले गार्ड्स घेवन येवपाक जाताले, हांगा बसून बॉल करपाक जाताली. हे पुलीस जे आसा ते आमचे 2 दांडे मारता आसले. आयज आमचेर एक इश्यू जाता आसलो, आमचेर एक अरेस्ट वॉरंट येता आसले, आमकां अरेस्ट करपाचे पूण ना, आमी शिस्त बागयल्या. एज अ मॅच्युअर्ड लिडरशीप आमी एक शिस्त बागयल्या. आय टोल्ड Omran, since you are elected, you are representing, you come on behalf of the other punch members, we'll go and first talk to him. We have given him time limit. आमी ताका सांगला 10th September म्हणल्यार तुका लास्ट डेट दिता. ताणें आमकां उतर दिलां दशरथ डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन की बाय मंडे आपूण व्हिडिओ आपयता, कितें आसा ते उलयतात, आपूण उलयता, प्रतिमा सगळे घेता. देन वी वेंट टू द डेप्युटी डायरेक्टर दॅट इज पंगम बाबान देखून एक पेशंट हियरिंग दिले. आमी ताका सांगले यू आर नॉट कम न्यू, यू नो एवरीथिंग. सो ही सेड आय विल ऑब्वियसली गो, आय विल डेफिनेटली गो टू द डायरेक्टर, आय विल टॉक, आय अंडरस्टँड मॅडम द कन्सर्न. ला सांगला प्रोवाइड द पंचायत विथ अ रिटर्न कम्युनिकेशन स्पेसिफाईंग द प्रपोज टाइम लाइन डेट फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन. आणि समज एक म्हयन्यात जायना इलेक्शन, देन वी आर आमी कितें जाणो आमी हार्ट अटॅक दिना, आमी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर. पयलीं तुमी सिम्पटम्स येता पळय तेन्ना तुमकां कळपाचें आमी 10 जाण आयल्या, these are the symptoms. So we are telling you, don't force us to come here and block the gates of the director of panchayat. Don't let politics takes place. मोविनाकूय सांगपाक सोदता फेअर एंड हे इलेक्शन कर. आणि लास्ट सांगता कोण निमित दिवपाक शकना, कित्याक इवन डिबार्ट जालो कोणी चल डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा म्हणून डिबार्ट दिवून जाल्यार दुसरे मेंबर्स आसता. दे आर नॉट सेईंग दॅट यू डू इलेक्शन, दे आर सेईंग डू फेअर एंड जस्टीस जावन दी. इट इज हिडन, इलेक्शन इज हिडन. कोणाचे पॅनल येवन दी म्हणटा ते, आमचे येवन दी म्हणटा तो जाल्यार तुमचे रुलिंगाची येवन दी, आमकां फरक पडना. पूण ट्रूथ शूड प्रिवेल एंड द रायट डिजर्विंग पर्सन शूड बी ऑन द चेअर एज सरपंच एंड डेप्युटी. थँक्यू. थँक्यू प्रतिमा. प्रतिमान तुमकां ऑलरेडी सगळे डिटेलान सांगलेले आसा की ते आमचे रुमडोमल विलेज पंचायतीक कितें घडले ते एक वर्सात. आनी हांव तुका मातशे थोडे गोश्टी सांगता जे प्रतिमान सांगूं ना. एक्चुली आमचे सरपंच आणि डेप्युटी सरपंचान मे म्हयन्यान रिजायन केलो, लास्ट इयर मे म्हयन्यान 2025 मेयान रिजायन केलो. आणि त्यांची केस चलताली, डिस्क्वॉलिफिकेशन केस चलताली. तेन्ना कितें जालें, तेन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन तेंचे येयले आणि रोखडीच ते नेक्स्ट डे डायरेक्टर ऑफ पंचायतासून एक लेटर येयली की बाबा इलेक्शन कंडक्ट करा 4th ऑगस्ट म्हणून. 4th ऑगस्टा पयलीं कितें जालें, आमचे डिस्क्वॉलिफायड जे मेंबर आशिल्ले तेमी वचून हायकोर्टा वचून ते हे केले, ते ऑर्डर कॉश करून घेतली. ते डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑन द बेस कांय नाशिल्लो ताका, पूण तेंच्यांनी ती हाय सेक्शन कोर्टान ती कॉश केली आणि इलेक्शन कंडक्ट करपाक तांकां हे दिले, वोटींग रायट बी सगळे दिले डिस्क्वॉलिफायड मेंबर्सांक, मिटींग बी अटेंड करपाक शकता म्हणून. त्या खातीर त्या दिसा बीडीओचे 2 रिप्रेझेंटेटीव जो इलेक्शन कंडक्ट करतलो तो बीडीओचो मेंबर रिप्रेझेंटेटीव येवना ते दीस. आणि त्याचो डेप्युटी कोण आशिल्लो तो ना जाल्यार दुसरो येतलो म्हणून तोय येवना. आणि टायम सगळो एक्सपायर जातकच मागीर बीडीओ येयला पंचायतीन आणि सांगता सॉरी आमकां हें जालें, दोगूय बरें ना जालें आयचे दिसा, पूण इलेक्शन कंडक्ट करपाक शकना म्हणून.
इलेक्शन कंडक्ट करपाक शकना ते दीस जाले मागीर दुसरी डेट तरी येवपाक जाय आसली नेक्स्ट मंथ ऑगस्टान जाल्यार सप्टेंबर ऑक्टोबर केन्ना तरी डेट येवपाक जाय आतां एक वर्स जालें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पंचायत चलयता लोकांनी इलेक्ट करून मेंबर्सांक इलेक्ट करून पंचायतीन धाडलेले तुमी आमची कामां करतले म्हणून हांगा चलयता कोण एडमिनिस्ट्रेटर येता खर्चेर बसता सगळें करता कोणाची रेसिडेंट सर्टिफिकेट जाय पडटा कोणाची इन्कम सर्टिफिकेट जाय पडटा तर त्या एडमिनिस्ट्रेटर खबर ना गांवच्या लोकांक खबर आसता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळें खबर आसता पूण तांकां चान्स ना चलयता कोण पंचायत सरकार चलयता हे सारकें प्रेसिडेंट रूल जो जालो खंयच्यान सरकारान भायर मारून प्रेसिडेंट रूल चलयना तशें चल्लें आमच्या पंचायतीक इलेक्शन करनासतना हांव एडमिनिस्ट्रेट चलयता प्रेसिडेंट रूल जालो हांव डेप्युटी डायरेक्टर इतलेंच सांगता ते मॅटर इज इन कोर्ट डिस्क्वॉलिफाय ते 1 वर्स लागतले 2 वर्स लागतले 3 वर्स लागतले तेन्ना पासून इलेक्शन करपाना तुमी लॉ कितें म्हणटा इनोसंट अंटील प्रुवन गिल्टी तुमी मॅटर कोर्टान आसा तुमी इलेक्शन करा मरे मागीर कोर्टाचो ऑर्डर कितें जाता तो येवनी तुमी इलेक्शन करा आणि ते किती जाले तर कितके मेंबर्स त्याच्या मध्ये इलेक्शन करा सरपंच कोण जाता डेप्युटी सरपंच कोण जाता ते जावनी तुमकां कितें दिसता तुमकां भिरांत आसा हो जातलो सरपंच तो डेप्युटी सरपंच भिरांत आसा तुमी ताका लागून ती रुलिंगेन आसा म्हणून ते फकाणां करता डेमोक्रेसीची आतां डेमोक्रेसीची मोकरी करून उडयला सरकारान डेमोक्रेसी म्हणटा ते फकाणां करून उडयला ते पंचायत एक ग्रास रूट ते हांगच्यान डेमोक्रेसी सुरू जाता ग्राम सभा मिटींग आसता ग्राम सभा कितें लोकांचें आयकना हे म्हणून पूण हांगा आमकां दिसता डेमोक्रेसीच्या फकाणां करून हांगा इलेक्शन आसतना प्रेसिडेंट रूल लागू करून कसो उडयता तसो बीजेपी सदां सांगता 19 ते इंदिरा गांधीची एमर्जन्सी आनी रुमडामल विलेज पंचायतीन एमर्जन्सी लायले ती कोण सांगना हांव एकूच सांगता डेप्युटी डायरेक्टर पंचायती कडेन बेगीचे इलेक्शन करचें आनी बेगीचे इलेक्शन कंडक्ट करून हें करचें नाजाल्यार आमकां हांगा विलेज आमच्या रुमडामलाचे रेजिडेंट्सां वांगडा घेवन हांगा बसचें पडटलें धरना दिवचें पडटलें प्ले कार्ड घेवन बिकॉज यू आर नॉट फंक्शनींग you are not doing your rightful duties. Thank you. डायरेक्ट सांगता इनफ इज इनफ उल्हास तूं एकच तुका सांगपाक सोदता ही मेसेज म्हाजी तुका डोंट सी यू आर वन ऑफ द वर्स्ट MLAs Navili constituency is facing today. We hardly see you. We can see you only on the posters. हांव एक सांग सोदता तुजो टायम जाल्लो आसा 4-5 मिनटान गेलो तूं वता तूं हांव सांगता तुका बट डोंट टेक आवर पीपल फॉर ग्रांटेड डोंट थिंक धुमधामोर दावोली सायडीन निग्लेक्ट जातलें म्हणून I was following up with this, but I said, आयज जातले फाल्यां जातले आयज जातले फाल्यां जातले म्हणून चड टायम जालो सो I told Umran it is high time let's go let's meet the director of panchayat let's talk आणि CMाक एक सांगू सोदता please I beg of you can't keep elections holding like this they are the elected representatives तांकां वोट करून तांकां लोकांनी निवडून हाडला they have all the right to sit on the chair तुका तें करपाक जाय जाल्यार सेक्रेटरी चलोवन दी मरे तुका जाय तें करपाक जाय सेक्रेटरी चलोवन दी मरे मागीर तूं आनी इलेक्टेड बाबा हें कित्याक करता फाल्यां तुका कळलो आनी कोणाक बसयलो तुका बरें दिसतालें लायक दॅट पो गाय स्टोर प्रेसिडेंट रूल देखून तूं इम्पोज केल्या भशेन केल्लें आसा जायतीं कामां आसा रुंदामोड दावोली जायते आसा 7-8 हें आसा ते हे पंच मेंबर्स आसा तांचो रायट तांकां अधिकार दी मरे CMा कडेन जाता जाल्यार CM सांगता प्लीज गिव ऑर्डर्स एंड मोविन गुदिनो you are the minister of a panchayat please don't act dumb and deaf I'm telling you we have warning if not we will definitely see that we will come with the other members and people and block this within 1 month's time we are not saying tomorrow or do it next week we are giving you all time please sort it out get it done before 14th of September or 10th of September date the election कर just through जाऊन दी कितें आसा तें सारकें जावन देव बरें आता लीगल प्रोसेस खंय पावलो तो खबर तुमकां 4 जाणांचो तर 4 जाणांक कितें जालें ते व्हिडिओन तांकां डिस्क्वॉलिफाय केले त्या सेशन लेटेस्ट स्टार्टिंगाक ते सेशन कोर्टान गेले सेशन कोर्टान ती केस कॉश केली ते डिस्क्वॉलिफाय कॉश केले ते भायर गेले मागीर तेंच्यांनी रीट पिटिशन केलें हायकोर्टान ते मॅटर इज गोईंग ऑन द हायकोर्ट पूण अजून काय तेजे स्टे ना काय ना वर्डिक्ट ना काय ना ते म्हणटा ते कोर्टान आसले कितें इलेक्शन जायना पण कोर्टान डिसिजन दिला फॉर द वोटिंग राइट्स सगळे पंचायत मेंबर्स आर अटेंडिंग ऑल मिटींग द पास्ट डिस्क्वॉलिफाय तांकां कॉश केले ते सगळे मिटींग अटेंड करता सगळे रजिस्टर सायन करता सगळे रायट्स आसा तांकां ताका लागून ते इलेक्शन जायना ताकाच लागून ते इलेक्शन जायना ते जेन्ना डिस्क्वॉलिफाय म्हणून कन्फर्म जातली न्ही तेन्ना इलेक्शन करतले ते तशें तेंचें प्लॅनिंग आसा सगळे नोटीस बीन येता न्ही तुमकां सगळे नोटीस जाता सगळे मिटींग अटेंड करता मीटिंग्स दे अटेंडिंग ऑल द अंडर सगळे जे तुमची सिस्टम आसूं दे अंडर पंचायती राज एक्ट आसूं दे हे जे आतां डिसिजन घेतला ते डिस्क्वॉलिफाय टेम्पररी होल्ड ते अंडर पंचायत एक्ट इज हॅपनिंग एज पर लॉ ऑर नॉट तुमी म्हणटा ते सी आय डोंट नो मच ऑफ द लॉ पंचायत राज एक्ट म्हाका हांव येना पण जेन्ना ते सेशन कोर्टान गेले सेशन कोर्टान कॉश केली न्ही सगळे मॅटर पयले आसतले बाबा डजंट हॅव अ बेज ते बेज ना म्हणून ते कॉश केले पूण तांकां ते सदोवपा खातीर ते रीट पिटिशन घालून मुखार गेले आनी ऑन दॅट बेसीस दे आर होल्डिंग द इलेक्शन्स
इलेक्शन ते रिझल्ट केन्ना येतलो 4 वर्सां लागतली किती लागतली तेन्ना म्हळ्यार जातले तशें म्हणल्यार आमचे ते डिफेक्टेड MLA जे आसा तेंचेर हे केल्ले सुप्रीम कोर्टान घातले हे म्हणून डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटीचेर ते आतां They are enjoying all the powers. जे MLA डिफेक्ट जाऊन काँग्रेसा साकून BJP गेल्या they are enjoying all the powers. They are going to the assembly. They are taking the payment. They are signing all the agreements. They are signing contracts. They are taking commission. They are taking doing corruption. Because these people are innocent and bad. नाही हा one thing. कोणे कंप्लेंट कोणे केल्या उसगावचं कोण? ऑगस्ट 4 तुम्ही म्हणता लास्ट गेल्या ऑगस्ट 4 इलेक्शन गेले ते जावंक ना म्हणटा जावंक ना. तेच्या उपरांत तुम्ही कितले हे केला डायरेक्टर ऑफ पंचायत कितले तेजे उपरांत ते रीट पिटिशन घातले तेंच्यांनी मागीर आमी थोडे रावले बाबा येतले डेट येतली म्हणून रावले पूण येवना पूण आमी कितें नोव्हेंबरान एक लेटर बरयले डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक टू कंडक्ट द इलेक्शन पंचायतीन लेटर बरयली टू कंडक्ट द इलेक्शन आमी हें एक्सप्लेन केलें कितें मॅटर आशिल्लो म्हणून पूण आमकां काय कॉरस्पॉन्डन्स तांचो रिप्लाय कांयच येवना डायरेक्टर ऑफ पंचायत पंचायतीन बरयले पयलीं ऑल 9 मेंबर्स सायन नाही आम्ही रेझोल्युशन घेऊन धाडलेलं ते रेझोल्युशन घेऊन धाडलेलं ते मागीर अगेन इन फेब्रुवारी वी सेंट अ रिमाइंडर रिगार्डिंग आम्ही ते नोव्हेंबरान तुमकां 2025 नोव्हेंबरान तुमकां लास्ट इयर एक लेटर धाडलेले इलेक्शन वॉट हॅपन टू दॅट अजून काय इलेक्शन करूं म्हणून तेजो आमकां रिप्लाय येवना फेब्रुवारीन धाडलेले आतां फेब्रुवारी जावन आतां ऑगस्टा पावले अजून तेजो रिप्लाय ना आमकां हांगा येवपा पडले आणि नेक्स्ट टाइम जेन्ना येतले आमी हांगा प्ले कार्ड बी हांगा बसून धरना दितले आमकां अरेस्ट करूं आमकां ते भितर घालून दांडे मारूं कितें मारूं आमकां हांगा बसून रावचे पडटले आमचे ते लेटर तुम्ही धाडलेले म्हणटा पळय सायन कोणे केलेले सेक्रेटरी ऍडमिनिस्ट्रेटर सायन केले तितून मेजॉरिटी नाही केलेले रेझोल्युशन घेतलेले मेजॉरिटी पंचायत रेझोल्युशन taken by all the members. ऑन द मेंबर मेजॉरिटी And you can take this copy also, what letter we have done to the director of Panchayat. Even RTI, I mean, this time we are expecting the प्रतिमा RTI. तुवें म्हटलें आतां उल्हास तुवें करप किंवा डायरेक्ट हें केलो तितून इनवॉल्ड 100% उल्हास तुवें करप अशें म्हणटा 110% buron get. Without Ullas, this is not happening. This is poor thing. काय elected members ते हे उल्हासाक इलेक्टेड MLA म्हणून केल्ले जाल्यार बरें दिसपाचें ना न्ही डेमोक्रेसींतल्यान ते जिखून आयिल्ले आसा ग्रासरूटांतल्यान जिखून आयिल्ले आसा लोकांनी वोट मारिल्लो आसा काय इंटरफियरमेंट लायक आनी आतां डेप्युटी डायरेक्टरान जिखून एडमीट केला आपल्या तोंडान एडमीट केल्लें आसा की येस ताजे हितून ऑफिसांत कॅमेरा आसा तेणें एडमीट केला अंटील एंड अनलेस somebody डिबार्ड समज केलें कोणाक डिस्क्वॉलिफिकेशनाक घातला आनी डिबार्ड केला or disqualify केला debarred केला म्हणून येयले जाल्यार देखून you can have elections with the other members. Nobody can stop the elections from taking place apart from that people, those people. But here debarred देखून करू ना आणि वयल्यान डेट हांवें म्हणटा ते 9 मेंबर आसा इलेक्शन जावपाकूच जाय समज 4 मेंबर डिस्क्वॉलिफाय जाल्यार सुद्दां इलेक्शन जावपाक जाय न्ही 5 मेंबरां मदीं ते इलेक्शनूच जायना म्हणल्यार कितें इलेक्शनूच जायना ते 9 मेंबरां मदीं करा ना 5 मेंबरां मदीं करा इलेक्शन करा पूण कोणी जावं डेप्युटी सरपंच कोणी जावं सरपंच कोणी जावं इलेक्शन करा हें कितें डेमोक्रेसीन इलेक्शन सरपंच ना डेप्युटी सरपंच डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रूल हांगा डायरेक्टर ऑफ पंचायत नाजाल्यार नेक्स्ट इयर इलेक्शन कंडक्ट करनाका डायरेक्ट तुमचं एडमिशन हाडून बसया It shows that they are only buying time. And as Deputy Director said, yes, even Dashrath Bab, Director of Panchayat said directly, Dashrath Kilene म्हणले आमकां directly, Redkaran, it's not that election अख्खा जोपासा 2 म्हयने आसा अनेक वर्स आसा. So we cannot, people are helpless there. There are many other things where the Sarpanch and Deputy Sarpanch's signatures are important and required. People are suffering. And coming assembly election, this will be the main This will be मुद्दो matter also. Better हो आसतलो मेन की अशें लोकांक सतायला ते देव बरें करूं. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.